आमच्या गोंयांतल्या कितल्याशाच आमदारां कडेन भाजपाच्याच आमदारां कडेन ब्लॅक मनी आसा आनी तो काडपाक जाय जाल्यार जर समजा ताणें कांय पॉलिटिकल लोकांचेरूच जर अशे तरेची कृती केल्ली जाल्यार ह्या आमदारांक पयलीं धरचें पडटलें आशिल्लें आनी तांकां टाळपा खातीर हें सगळ्यांचेर आर्थीक संकट हाडिल्लें आसा सगळ्यांचेर अशें म्हाका दिसता। आनी हे जे आमदार आसात ते आमदार कॅसिनो कडेन संबंदीत आसात, जुगारा कडेन संबंदीत आसात आनी तातूंतल्यान जो पयसो येता तो तांणी इलेक्शना खातीर सांठोवन दवरिल्लो आसलो आनी तांकां वाटावपा खातीर सगळ्यांचेर म्हणजे पॉलिटिकल लोकांक वाटावपा खातीर सगळ्यांचेर हें आर्थीक संकट सोडिल्लें आसा तांणी। आतां ह्या कॅसिनोंतल्यान जे अर्थीक मदत तांकां मेळटा त्या कॅसिनो आड फाल्यां आमी निशेध सभा आयोजीत केल्या फाल्यां 3:30 वरांचेर। काँग्रेसीनूय कसिनो आड आवाज चडयला। प्रदेश काँग्रेस समितीन गोंयान कसिनो नाकाच म्हूण थाराव घेतलो। तेन्ना आयज युनॅनिमसली पार्टीन रेजोल्युशन घेतला की अर्जिंग द गव्हर्मेंट की जाता त्या बेगीन हे जे जितले काजिनो आसा गोंयांक ते काजिनो बंद करचे आनी गव्हर्मेंटान जर रेव्हेन्यू खातीर ते काजिनो गोंयांक तुमकां जाय जाल्यार तुमी अल्टरनेट जो सोर्स आसा काजिनो खातीर ताजी येवजण करपाची। तशेंच जे एम्प्लॉईज आसात त्या एम्प्लॉईजांकूय रिहेबिलिट करपाचे गव्हर्मेंटान चांचणी करची आनी तेजी वेवस्था करची। कारण जेन्ना सुरवात जाली काजिनो गोंयांत येवन दिसलें की एक वेगळे ते गेम्स इलेक्ट्रॉनीक गेम्स तेजे नंतर अशें पळोवपाक गेलें की काजिनोन सगळें चल्लें तें इल्लिगल बायपासींग ऑल द लॉज सगळे रुल्स आनी थंय वॉच करपाक कोण ना देर इज नो मशिनरी सो दे आर एक्चुली लुटींग गोवन्स आनी गोंयचो रेव्हेन्यू सो एंड फ्रॉम टायम टू टायम द पार्टी हॅज रेज दीस कन्सर्न बट टुडे पार्टी हॅज फॉर्मली टेकन अ decision requesting the government that the casinos should be removed from Goa. तुम्ही तुमचे ब्लॉकांतल्यान जे इश्यूज आसात जे मॅनिफेस्टोचेर रिफ्लेक्ट जातले ते घेवपाचे पूण एग्जिक्युटीव कमिटीन एक मेजर डिसिजन घेतल्या की आमी फक्त हें प्रॉमीस करपाक शकतात जे आमी करपाक शकतात जे आमी करपाक शकना हे लोकांक आमी प्रॉमीस करपाना हें फर्म डिसिजन आयज पार्टीन आमचे सगळे कॅडरांक आमी सांगलेलें आसा की अशें खंयचोच डिमांड येवपाक जायना मॅनिफेस्टोक जो आमी फुलफील करपाक शकना नाजाल्यार आमचे भितर आनी बीजेपी भितर फरक कांयच उरपाना। डिमॉनिटायझेशनाची सुप्रीम कोर्टाच्या निवृत्त जुईजाच्या देखरेखे खाला CBI चौकशी करची म्हूण खासदार शांताराम नाईक मागता। Demonetizationचे ॲक्शन वॉट एवर ही हॅज डन फॉर इंडल्जिंग इन डिमॉनिटायझेशन दॅट action has to be scrutinized by a sitting Supreme Court judge because according to me it amounts to a financial fraud. Bureau Report, Prudent.